Shagaiso dos Makanidoria, Devachir Viswas Turunaveta, Devachi Aveta, Tu Sovus Varmochega, Tu Viswashi Mundoro, Tu Chavochi Dongrachi, आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयच्या मिसा समारंभांत ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतना किरीत भाशेन मागुया. सिरील रोड्रिगीस आनी क्लेतो वियागासी आमचे भावां पुसत सर्गीच्या बापान तांकां आपली शांतींत आपले विसवान घेवंक. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत आमचो भाव मारियान द कोस्ता, आमची भयण रोबिना रोड्रिगीस आनी टिफेड वियागस तांकां आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक देवाची कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. तशेंच आज आपलो लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटा लेस्ली आनी वानिया कार्दोज, तांचेय पासत आमी मागुया. आज पवित्र सभा करता परब भाग्यवंत एग्नेस ह्या मारतिरीची आनी ह्या आंकवारीची, जिणें आपलें जिवीत बापाक अर्पिलें आनी तिसऱ्याव्या शेंकड्यांतल्यान आमकां एक व्हडलो नमुनो आपल्या सादे जिवितांतल्यान जेजूक गोंय दिवंक पावली. आमी तिचे मजतीन सदांच आमचें दिसा दिसपटें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सर्वोदय देवा आनी तुमकां भावणो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनाची तुजर वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच संकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनवणी मागता. सोरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट म्हूण दिसतात तांकां लॉजीक घालूंक, असोक्त म्हूण लेखतात तसल्यांक तूं विचून काडटाय. भाग्यवंत एग्नेस, तुजी रक्षाशीन भावार्था खातीर मरून आयचे दिसा स्वर्गा राज्याक जल्मली.
हे सुमयार आमी तुजे लागीं मागता. संवसारी अक्रोम दादोसकायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळे काळजान लोबदूंक तुजे कुरपेची गोठाय आमकां दी. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सावलू आख्या इस्रायलांतल्या विंचून काडलेल्या 3,000 दादल्यांक घेवन रानवट बोकड्यांच्या कोळपाशी पर्यान दाविदाचे आनी ताच्या मनशांचे सुदीक गेलो. वाटेर शेळयांचो इंड आसलो थंय ते पावले. थंयसर एक दोल आसली आनी सावलू आपले सोयंबाची गरज करूंक तातूंत भितर सरलो. ते दोलींत भितर दावीद आनी ताचे मनीस लिपून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका म्हणलें, पळय, तुज्या दुस्मनाक तुका बरें दिसता तशें करूंक हांव ताका तुज्या हातान घालतलों. अशें सर्वेस्पर उलयलो. तो दीस आयज पावलो. म्हणटच दावीद उठलो आनी लिप चोरयां ताणें सावलूच्या आवरणाची देग कातरली. पूण मागीर सावलूच्या आवरणाची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाक कोंत भोगली. आनी ताणें आपल्या मनशांक म्हणलें, असली करणी करूंक आनी म्हज्या दोनयाचेर हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मुना जावन. कित्याक तो सर्वेस्परान मागलोलो मनीस. दाविदान आपल्या मनशाक कोर शिरकावणी दिली आनी सावलूक कांय वायट करिना जावंक फरमायलें. उपरांत सावलू ते दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो आनी ताच्या फाटल्यान दाविदूय ते दोलींतलो भायर सरलो आनी सावलूक उलो मारून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, दोनया, म्हज्या राजा. तेदना सावलून फाटीं वळून पळोवन आनी दाविदान साश्त्रांगी पडोवन ताका नमस्कार केलो. आनी दाविदान सावलूक विचारलें, दावीद, तुका मारूंक सोदतात म्हूण सांगतात त्या मनशाचें तूं कित्याक आयकोताय? पळय, सर्वेस्परान तुका येदोलींत आसतना म्हज्या हातान घालो तें तुवें आजूच देखलां. म्हज्या दोळ्यांचेर दोनयाचेर निरज म्हजो हात हांव उबारचो ना, कारण सर्वेस्परान ताका मागला. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या आवरणाची देग म्हज्या हातान आसा. ती देग कातरतना हांवें तुजो जीव काडूंक ना. म्हणटच म्हजे मनांत कांयच वायट ना. ना म्हूण घात घेवचो न्हय म्हूण घातूय घेवपाचें ना. हें तुवें दुबावाबीण वळखून घेवचें. हांवें तुजेर रोकमान करूंक ना, पूण तूं म्हजो जीव काडूंक म्हज्या पाळांक लागलाय. सर्वेस्पर म्हजी आनी तुजी नीत करून आनी तोच तुजो सूद घेवं. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाचो राजा कोणा फाटल्यान लागला? कोणाक म्हूण तो दुमाळो दिता? एका मेल्ल्या सुण्याक वो एके उल्केक सर्वेस्परूच आमची नीत करून फरमोण मारून. म्हाका सांबाळूंक तो उबो जावन आनी म्हजे हक्क तो राखूंक आनी म्हाका नीट करून दिवन तुज्या हातान तो म्हाका निवारना. दावीद अशें उलयतच सावलून म्हणलें, दावीद, म्हज्या पुता, हो तुजो ताळो. आनी सावलू व्हडल्यान बोब मारून रडलो. ताणें दाविदाक म्हणलें, म्हजें मन तूं अदीक प्रामाणीक, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलां आसतना तुवेंय म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. ह्या दिसाक तुवें म्हजें तांय बोलेपण दाखोवचें आसलें, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातान घाल्लो आसतना तरी तुवें म्हजो जीव काडूंक नाय. कोणाकूय आपलो दुस्मान सांपडत जाल्यार तो ताका कांयच
करिनासतना वचूंक दीत. ह्या दिसा तुवें म्हजें ताय भोलेपण दाखयलें, ताचें इनाम सर्वेस्परूच तुका दिवं. आतां म्हाका गमलें की तूंच राजवटकी चलयतलो आनी अशें इस्रायलाचें राज तुज्या हातान सुरक्षीत करतलो. देवाचें उतरें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजी काकलूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर म्हणुया. म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. म्हजी काकलूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर. म्हजो आत्मा तुका शरणा येता. मोडून तोडून उडयता तसलें हें तुफान सोंपसर तुज्या पातकोट्यांतले सावडींत हांव आसरो घेतां. जबाब. म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. देवाक म्हाका सदांच बरें गेल्ल्या भोवड त्या देवाक हांव उलो मारतां. स्वर्गांतल्यान तो म्हाका आदार धाडून आनी सोडोवन म्हज्या आंगार पडटल्यांक तो लोजयेक घालूंक देव आपल्या विस्वासीपणान आनी मोग दाखोवंक. जबाब. म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. ऊंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा, सगळे पृथ्वीचेर फांकय तुजी मोहिमा. मळबा इतलो ऊंच तुजो मोग, कुपां पर्यंत चडटा तुजें विस्वासीपण. जबाब. म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. उद्गार उबी रावया. Sorvespora, sorvespora, देव बाप आसलो जेजू सोबे कुर्सार, आपले वेगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. sorvespora, सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयले म्हणटच ते ताचे गेले आनी आपणा बराबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाणांक नेमले आनी पिळा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली. सिमांव पेद्रू म्हूण नांव घालें. झेबेदेवाचे पुतांक जाकोब आनी ताचो भाव जुआंवाक हे दोगांकूय बोनेर्जीस म्हणजे गोडगोड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. ए फिलीप, आंद्रे, बार्तोलोमेव, थॉमस, आल्फियाचो पूत जाकोब, तादिव उर्बेवून सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयचे देवाचें उतर आमकां खूब खूब आमच्या जिविताक शिकोवन दिता. पयले वाचपांत सामुएलाच्या पुस्तकांत आमी आयकलां सावलू देवान मागलेलो इस्रायलाचो राजा तो देवाचे नदरे वेलो भूंय पडटा आनी देवान दाविदाक मागलो इस्रायलाचो राजा जावंक. तो दाविदाचो जीव काडूंक भोंवता आपल्या मनशांक घेवन आनी दाविदाक सुदीक वेतना देव सावलूकूच दाविदाच्या हातान करता. दावीद
देवान मागलेल्याचो जीव काडिना, पूण फकत ताचे कपड्याचो एक देग काचुता आनी सावलूचे नदरे मुखार हाडटा. हांव तुजो जीव काडिना, हांव तुजो दुस्मान न्हय. ही पळय आसा देग देवान तुका म्हज्या हातान केल्लो, पूण देवान मागलेल्याचेर हांवें हात उखलचो न्हय. सावलू रडटा कारण दावीद वायटाक बऱ्यान फारीक करता. आपलो दुस्मान कसो देवान मागलेल्याक लेखिना, पूण देवान मागलेल्याक तो मान दिता. भाव भयणीनो, जायते फावटी आजकाल हांगातूय आमी तरेतरेच्यो घडणुको पळयता, जंय अधिकार आसलेल्यांक आमी न्हयच आड वेता, तांचेर जायते फावटी आमची जबरदस्ती चलोवंक सोदता. देवान मागलेल्यांक मान दिवंक, देवान मागलेल्या सभेक ताचो उपकार पळोवंक भावार्थाची नदर एकदम गरजेची. देवान मागलेल्याचेर आड उलोवंक पुरान आमकां हक्क ना. देखून दावीद म्हणटा सावलूक, देव आमची नीत करूं. हांव कोणूच न्हय नीत करूंक, देव आमची नीत करूं. आनी भाव भयणीनो, असलीच आमची वागणूक जावंक जाय. शुभ वर्तमानांत आमकां आज जेजू 12 आपोस्तलांक विचून काडले. तुमकां आनी म्हाकाय देवान विचून काडले. कोणाक विचून काडले देवान? व्हडले मनीस, बोलिश्ट मनीस, जाणार मनीस, शाणे मनीस? ना भाव. आमी जाणो ताची नांवां वाचल्यार पेद्रूक काडलो, उडुडो पेद्रू, सादो खारवी, जायते कितें उलयतलो आसलो. विचून काडले दोग भावांक, जाकोब आनी जुआंव. तांकां बॉनेर्जीस म्हळें. बॉनेर्जीस म्हणजे हॉट हेडेड इंग्लीश भाशेंत, रोखडेच तापपी. तांकां विचून काडले आपले बरे खोबेचे गोवाय जावं. विचून काडलो माथ्यू, टॅक्स कलेक्टर. तो लोकांक पिडून पयशे एकठांय करतालो, ताका विचून काडलो. विचून काडलो उर्बेवंत सिमांव. उर्बेवंत सिमांव, ताका रोमन सरकाराचो सारको राग तिळो घेताले. तो रोमांच्या शिपायांक जितेच मारपी असलो मनीस. उर्बेवंत सिमांव नांव दिलें ताका. ओल्ल्यांक विचून काडटा. विचून काडटा जुदास इस्कारियोत उमो घेवन जेजूचो घात घेतलो आसलो. देव विचून काडटा. ताचें विचप एक व्हडली अजाप, एक व्हडलो गूट, एक मिस्तेर. पूण ह्या बारांतल्यान आपले राजाची बरी खबर परगटूंक तो विचून काडटा. आनी ते जेजूची बरी खबर परगटना मरूंक तयार आसतात. तो विचून काडटा संवसाराक कितें बलिश्ट आनी व्हड दिसता तें न्हय, पूण साद्यांक संवसार व्हडलें दिसता तांकां लॉजीक घालूंक. देखून भाग्यून पावलो म्हणटलो लागलो, हांव परगुट्टां तो क्रिस्त जेजू कुर्सार किळायल्लो. तो ग्रेकांक पिशेपण, जुदेवांक एक कांटाळो. पूण देवाचेर विश्वास दवरतल्याक देवाची शक्ती, देवाची पदवी. अशेंच कितें देव आमचे सभेक करता बाबा भयणीनो. जायते फावटी आमी एकामेकाचो सुमार करता. आमी एकामेकाक आमच्या मनांतले तागडीन जोगता. देव तसो न्हय.
देव आमकां एक एकल्याक तुमकां म्हाका विचून काडटा. आमकांय व्हडले मनीस करता. हे 12 केले ताणें. जेजू खातीर मरूंक ते पाटी रावले नात. ताचें जिवीत बदलता. आपणा बरोबर आसचे पासत, आपणा सांगताक आसचे पासत, आपणा बरोबर रावन आपले कडल्यान शिकचे खातीर देव तांकां विचून काडटा. भाव भयणीनो, तुमकां म्हाका आमकां विचून काडल्यात आनी देवूच आमचे बरोबर वावुरता. खुशाल जावया आनी आमचेय कडल्यान व्हडलें व्हडलें कितें रावता आनी तें करूंक आमी ताका सहकार दिवया. आजे मिसांत तीच कृपा आमी मागुया. जेन्ना आज पवित्र सभा करता उगडास भाग्यवंत ॲग्नेस ही तरणे भाग्यवंतीचो भुरगींच आसतना ती तयार जाता भावार्था खातीर मरूंक, आपल्या आंकोरी जिवीत आनी आपल्या आख्खें जिवीत बापाक वळपूंक. आमकां देख तिचे भाग्यवंत जिविताची. आमकांय एक एकल्याक समाजांत आनी पवित्र सभेंत उर्बेन वावरूंक ते जेजूची कृपा हे मिसांत मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. आमचे 2 हात उबारून C1 पान 28, C1 पेज 28. आमचे 2 हात उबारून सर्वेस्परा भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून ओडूया. आमचे काळीज उबारून देवा कडचा मेळुया. ताच्या मोगासारको जाव आमचो मोग भोगुया. दोनया तुज्याच बरेपणा भयणी भावांनो, आमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोवरते आनी मोहिमेवन देवा ॲग्नीस तुज्या रोगशास्त्रिणीचे पोरबे समयार हो फारीकपणांचो आनी दिनवासनेचो योजन आमी तुका भिडिता. कोवाळायेन तो मानून घे आनी आमकां एक एकल्याक तुवें दिल्ले गुणांतल्यान आमचेंय जिवीत पोरजोडीत आनी पोरमोडीत करूंक तुज्या मनाक एक निरंतरी दिनवासनेचें गीत जायशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय बाता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सुरपदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. ॲग्नीस तुजे रोगशास्त्रिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें आमचे असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ
सोपून नाईन तूं पोर जोडायताय देखून स्वर्गीच्या देवतांच्या संगती आमी प्रीतवे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती उच्चारता हांव पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पत स्वर्ग आनी संसार होला तुझ्या वैभवान स्वर्गीत का सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येतात का सोय तूं स्वर्गीत का सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र हितून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातच आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुरपूर गुटया जेजू मेलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुखा समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा की प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबडींची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिंगेल भाग्यून एग्नेस आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक बाबा बिडिनो जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमी ताच्या मोगाची गोवाय जावं जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमी आमच्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान क्रिस्ती जिविताक साक्षी दिवं ताची कृपा आमकां मागुया आमी एक एकलो ताणें विचून काडलेली अपुरबायेची मोगाळ दोयाळ जावन आमच्या जिविताचे देखींतल्यान आमी जेजू गोवायकी दिवंक बरोबर म्हणुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र शेरा समकायो तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो ग्रास समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातां मुगोस आनी आमकां ताणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड
सर्वेश्वरा सुरवाईतले आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतली वाटाय यारात वोटकी कोदबी आनी महिमा तुजी शासनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पवित्र इच्छा बावर्थाचे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांट देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी ही देवाची शैली संवसाराचे पाप कट्टदी जेजू आमकां एक एकल्याक आपयता आनी आपल्या जेवणांत पोसता आमी ताचे गवाय जावं हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेतले आमी सुभागी सोमया तुमच्या घरा येवचे म्हाका पावना तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली जेजू दाखवेल आमी फांटे खोबयांच्या वेळार आमी गायन गावया D14 पान 4 D40 पेज 54 Gesù daquel ami vane, tacia jivana mi jivi. Gesù daquel ami vane, tacia jivana mi jivi. Daquel alia moja mahaban, di samarda. Gesù daquel ami vane, tacia jivana mi jivi. Gesù daquel ami vane, tacia jivana mi jivi. Auti daquel tu mi
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्योदय दिसाचे परबे दिसा संतोषान आमी तुजी स्वर्गीची देणी घेतल्यात. हे दैवीक जेवणान तुज्या पुताचें मरण आनी आमी परगट्टाव म्हूण जाणू जावन भाग्योंत रोक्षाच्या बरोबर ताच्या पुनर्जिवंतपणांत आनी शासनीक मोहिमेंत भागीदार जावंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं आमेन. भाव भयणीनो, आयतारा दिसाक आमी पाळटाव बायबल संडे, बिब्लिकल अपोस्टोलेट संडे. आख्या भारतांत ह्या आयताराक 23 जानेवारीचे बिब्लिकल अपोस्टोलेट संडे. ते दिसाक किरीत भाशेन आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तकाची भोजण करूंक, पवित्र पुस्तक आमी स्थानार दवरूंक एन्थ्रोनायजेशन आमी म्हणटा, वो एन्थ्रोनमेंट ऑफ द बायबल आमी दवरूंक वावरुया. धाकटी एक रीत तयार केल्ली आसा बिब्लिकल अपोस्टोलेट सेंटरान. आमच्याय घरांनी त्या दिसाक आमी पवित्र पुस्तक एका उंच जाग्यार स्थानार दवरुया, फुलां घालुया, धूप घालुया आनी देवाचें उतर आमच्या कुटुंबाचें माज जावंक, आमच्या कुटुंबांत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें कुटुंब वाडोवंक ते दिसाक, आयतारा दिसाक आमी एन्थ्रोनमेंट ऑफ द बायबल करूंक वावरुया. ते दिसाक 10 वरांचेर सकाळीं बिशप साहेब आमच्या इगोर्जेंत येतलो आनी हो दीस बायबल संडे आमच्या इगोर्जेंत समरमतलो. आनी ते दिसाक फाव आसलेल्यांक डिप्लोमा, पवित्र पुस्तकाचो कोर्स केलेल्यांक डिप्लोमा वांटतलो. आमी ह्या 10 वरांच्या मिसांत वांटो घेवंक वावरुया. हे 10 वरांचे मीस JCTV वेल्यान आमी लायव्ह दाखयतले. आमी देव बरें करूं म्हणटा आमचो भाव मॅथ्यू. आनी ते दिसाक बिब्लिकल अपोस्टोलेट सेंटराचो फादर मारियान डिकोसा आमचे बरोबर आसतलो. आमी सगळीं आमच्या घरांनी हांगा इगोर्जेंत येवन हे मिसांत वांटो घेवया. सर्वेश भाव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जुजे वाजा आमचे बाबा शेवटाचे गायन गावया. U 35 पान 249 U 35 पेज 249. झाल्या आमच्या बाबा विरोध्यात तुझी मजत बाबोय. साक्षी दिवं जेजू बाबान वचून पुर्बे बोर आमकां जागोय. पिळा बुजून तुकोत भितरी तुका बुज बोडाय बुजवळ चोडो.